राज्यांतली शेतकी पिकावळ वाडोवपाक तशेंच शेतकी मळाक उर्बा दिवपा खातीर गोंय जलस्रोत खात्यान काम सुरू केलां। गांवांत आशिल्ल्यो तळयो, बांयो तशेंच उदकाच्या हेर स्रोतांतलें उदक शेतकामेरेन पावोवन तांकां पडीक शेत जमीन परत लागवडी खाला हाडपाक सरकार मजत करतले, अशी माहिती जलस्रोत खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी दिल्या। फुडल्या 6 म्हयन्यां भितर दर तालुक्यांतल्यान 200 नवीन शेतकारांक पंचायत तशेंच स्वयंपूर्ण मित्रांनी तयार करचें असोय उलो तांणी मारला। पंचायती भितर शेती प्रधान जे भाग आसात ते एखादी खाजनातली शेती आसूये किंवा एखादी वांयगण्याची शेती आसूये, थंय उदकाची अडचण असली जर जायत आमकां कळोवचें। एखादे बांयचें उदक आसा ते उपलब्ध करपाक जाय, कळयल्या जाता। तळे आसा ते तळ्याचें उत्पन्न जे आमकां म्हणजे उदक जे उत्पन्न करपाक जाय ते आमकां कळयल्यार जाता। पूण आमचो भरपूर हे आसा कितें म्हटल्यार की विचारधारा अशी आसा की ही सगळी तळी वगळी दुरुस्त करपाची आनी लोकांक उदक पावोवपाचें। आमी अंदू टार्गेट दवरलें आसा की 3000 शेतकारी 11 तालुक्यांतल्यान, फक्त एकच तालुका हांव सोडटा तो म्हणजे मार्मुगोवा, नाल्यार नेहमीच्या बाकीच्या 13 तालुक्यांतल्यान जे आमगे मतदारसंघ आसात हांवें प्रत्येक म्हणजे आमदाराक सांगलां, म्हणजे जे मित्र आसात तांकांय म्हटलां की तुमगेले प्रत्येक मतदारसंघात कमीत कमी 200 शेतकारी नवीन शेतांत येवंक जाय। स्वयंपूर्ण मित्र म्हटल्यार फाटले 6 महिने 8 महिने 10 महिने वर्स वचून पंचायतीत फक्त बसले जावचे ना। आमी थोडेशे फिल्डाचेर बी वचचे पडटले, लक्षांत घेयात। आनी फिल्डाचेर वचून आठवड्यांतलो 1 दीस किंवा 15 दिसांतलो 1 दीस किंवा म्हयन्यांतलो 1 दीस फिल्डाचेर वचून लोकां भितर